नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. वाघ हत्याकांडात अटक केल्ल्या तिगांनी दिली गुन्यांवाची कबुली. वाघान मारिल्ल्या म्हशीक वीख घालून मारले वाघाक. तिगांक पुल्ले. प्राथमिक चौकशेक तस्करी दिसना. प्रश्न धनगरांच्या पोटापाण्याचो. वाघ हत्याकांडाची खोलायेन जातली चौकशी. मुख्यमंत्री म्हणता कोणाकूच सोडचे ना. सुदीन म्हणता राना अधिकाऱ्यांचो ऑफिसांनी बसून कारभार. काँग्रेसवाल्यांचो वनपालाक घेराव. मंत्री आमदारांनी आपल्या पदाचो मान आदी राखचो जाल्यार लोक मान दितलो. कॅबिनेट बसकेत मंत्र्यांच्या केस्तांवांचेर मुख्यमंत्री उलयलो. सुदीन म्हणता शिस्त लायात आपल्याकय भोगला. टीसीपी कायद्याच्या कलम 16(ब) खाला जमनींचे केस टू केस झोन बदलपाच्या अर्जांचेर गोंय सरकारान प्रक्रिया करूक हायकोर्ट म्हणता हरकत ना. मात अर्जाक फायनल अप्रुव्हल दिवंक मेळचे ना. मोदी सरकार सुधारता काँग्रेसीच्यो चुको. राष्ट्राच्या प्रश्नांचेर उपाय करप संसदेन. लोकांनी दिवप पाळो. रस्त्यार कायदे जावंक शकना. आदलो काँग्रेस खासदार प्रदेश अध्यक्ष जॉनाचो काँग्रेसवाल्यांक सल्लो. आणि म्हापशेची फामाद बोडगिणीची जात्रा सुरू. बोडगेश्वराचो 85वो जत्रोत्सव. फुडले 5 दीस जात्रा. म्हापशा जात्रेची लगबग. गोंया भायल्यांनी बोडगिणीक गर्दी. 70च्या रानात 4 वाघांचे हत्याकांड जाले. ते वाघान दुधाची म्हस मारिल्ल्यान गुन्यांवकार मेळ्ळे. धरिल्ल्या तिगांनी राना अधिकाऱ्यांक सुवातेर कर्मकथन केले. हत्या तस्करीच्या हेतान अशें सध्या तरी दिसना. ते तिगय थंयचेच धनगर. वाघान मारिल्ल्या म्हशीचेर घाल्ले वीख खावन मेल्लो एक वाघ आयतारा मेळ्ळो. आनी कर्म उक्ताडार येत म्हण भयान उरिल्ल्या तिगांक रातोरात पुल्ले. हत्याकांडात कितलेशेच प्रश्न तरी अनुत्तरीत. खासा रिपोर्ट. 70च्या गोळावले गावात 4 वाघांच्या हत्येचे गुन्यांवकारी सापडले. मंगळारा अटक केल्ल्या गोळावलेच्याच विठो झिपो पावणे, नालो नागो पावणे आणि बोमो नागो पावणे तिगांनी गुन्यांव कबूल केलो. वाघान तांची म्हस मारिल्ली. ते अर्दे खाल्ले म्हशीक तांणी वीख घाले आणि ते खावन एक वाघीण आणि तिचे 3 मोठे पेटे अशी 4 वाघांची फामील धपक्याक काबार. आयतारा एक वाघ मेल्लो मेळ्ळो आणि तितल्यार कर्म उक्ताडार येत म्हूण भयान उरिल्ल्या दोगांक रातोरात पुल्ले. विठो पावण्यान राना अधिकाऱ्यांक वीख खावन मेल्ल्या वाघाच्या पेट्यांक कशे पुल्ले ताचो घटनाक्रम सांगलो. वाघान दुधाचे म्हशीक मारली आणि ह्या धनगरांनी वाघाक मेकळो करूंक वीख घाले. राना अधिकारी सांगता ते कोतान वाघाच्या अवयवांच्या तस्करीचो प्रकार अशें सध्या तरी म्हणू नजो. एक्युजान सायट आयडेंटिफाय केली आणि त्या प्रमाणे आम्ही पंचनामा इन प्रेझेन्स ऑफ एक्यूज केलो हांगा. सो चौथ्या वाघाचो हांगा पंचनामा बीन जालो सर. हय, पंचनामा आतां करपाचो आसा, चालू आसा. पंचनामा केलो ऑलरेडी. सो आतां तेज्या नंतर पोस्टमार्टम जातले आनी मागीर तेजे डिस्पोजल ऑफ बॉडी ताजो एक पंचनामा जातलो. ओके. सो आनी बीन कितें असो डावट आसा खंय असली? ना, तूर तरी डावट ना. कित्याक ही एक फिमेल विथ 3 कप्स म्हणजे फॅमिली 4 जाणांची फिरताली. सो 4 जाण सस्पेक्ट आसलेले. जाले जाल्यार 4कूय बरोबर जातले म्हणून. सो 4 मेळ्ळे. सो तरी आसतना आमचे सर्च कमींग चालू आसतले. पहिले पोस्टमार्टमाचें कितें कळ्ळां तुमकां अशें कित्याक ना, अजुनूय ऑफिशियल रिपोर्ट येवना आमकां काय. पॉयझनिंग कन्फर्म जालो ना कन्फर्म जालो. पॉयझनिंग कन्फर्म ना. पॉयझनिंग आमचो सस्पेक्ट. मात मेळिल्ल्या पहिल्या वाघाची वाघनखा कोणे वेली ताची जाप ना. तेच बरोबर राना वाठारांनी मॅन वर्सीस वायल्ड कॉन्फ्लिक्टाच्यो कितल्योश्योच जापोय अजून मेळपाच्यो आसात. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. गोळावले 70 वाघ हत्याकांडाची खोलायेन चौकशी जातली. कोणाकूच सोडचे ना. फॉरेन्सिक रिपोर्टांत वाघांक कसले वीख घाला तशेंच बाकीच्यो गजाली कळटल्यो म्हण मुख्यमंत्री सांगता. रान्या खात्याचे अधिकारी चडशे भायले. ऑफिसांनी बसून कामां करपाचे म्हण ही गत अशें सुदीन उलयला. काँग्रेसीन पणजे मुख्य वनपालाक घेराव घालो. ताजेर इन्क्वायरी चालू आसा. ज्या दोग-तीग लोकांकूय आमी धरल्या ताजेर थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. अनलेस एंड अंटील आमकां हैदराबादच्यान रिपोर्ट्स जो पर्यंत येयना की तेणी कशा पद्दतीचे विश आसा हे घेतलेले तो पर्यंत ताजेर पूर्ण आनी हातूंतल्यान कोणूच सुटलो वयचो ना. पॉयझनिंग ऑफ टायगर्स हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयांत
अशे लोक आसा जांकां वन्य प्राणी विशयी आसतना ही एक गोश्ट. दुसरें फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसा ते भायले आशिल्ले कारणान ते थंय पावना आनी ते फक्त ऑफिसांनी बसून काम करता, विच इज रॉंग. पयलीं म्हणजे गोंयचे फॉरेस्ट ऑफिसर जे बरे आसा तांकां अशा कामा खातीर नॉमिनेट करपाक जाय, जांकां संबंद गोंयची जॉग्रफी खबर आसा. आतां इतकें सगळें जाता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेले हो प्रश्न आसा. कित्याक जेन्ना खबर आसा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन जेन्ना वागांचो थंय प्रेझेन्स आसा, हें वारंवार तें स्पश्ट जाल्लें आसा, हे कॅमेरा ट्रॅपानूय ते सापडलेले आसा. अशें आसतना गोंयचो गव्हर्मेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आनी गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे मिजरेबली फेल जाल्ले आसा. आमदार मंत्र्यांक लोकशायेंत मान आसता, त्या पदांक रेस्पेद दिवप आमचे कडच्यान पयलीं जावंक जाय, नाजाल्यार लोकांची आमचे कडेन पळोवपाची नदर बदलतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. कॅबिनेट बसकेंत नेमकें कितें जालें काय विचारल्यार ताणें कूस मारली. सुदीन म्हणटा आपल्याकय भोगलां, आदी गोविंद आतां विश्वजीत. एक्शन घेना जाल्यार बेशिस्ती वाडत वतली. विश्वजीत माविनाचे कॅबिनेटांतले केस्तांव सद्या गाजता. मंगळाराच्या कॅबिनेट बसकेत मंत्री विश्वजीत राणे आणि मंत्री माविनाचे वाजले. विश्वजितान माविनाचेर गाळयांचो शिवोर केल्लो म्हण सुत्रां सांगताली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर विचारल्यार कांयच उलयना. मात ब्रेस्तारा विधिमंडळ दिसाच्या कार्यावळीक प्रमोद सावंतान आपल्या भाशणांतल्यान सगळ्यांक मेसेज दिली. लेजिस्लेचर आसत, कॅबिनेट आसत किंवा हे आमी लोकशायेंतली उच्च स्थान आसा. खरें हाज्या कडेन पळयता आसतना लोकांचो दृश्टिकोन बदलूंक शकता. ताज्या खातीर आमी रिस्पेक्ट दवरप हो खूब म्हत्वाचो आसा. त्या दृश्टीन प्रयत्न जावप हे अत्यंत गरजेचें आसा. कॅबिनेटात कितें जालें काय विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान कूस मारली. सुदीन ढवळीकार म्हणटा आपल्याकूय आदी भोगला. असल्या मंत्र्यांक जाग्यार हाडूंक जाय, बेशिस्त वाडटली. एज ए कॅबिनेट चीफ मिनिस्टर म्हणून ताची जबाबदारी आसा. ह्या दोनूय यांचेर ताणें सिरियसली विचार करपाक जाय. आपलो विशय न्हय हो अशें म्हणनासतना ओगी रावप न्हय, कारण अर्वाच्चे शिवीगाळ घालप हें बरोबर न्हय. माविन म्हणटा विशय मिटलो, बेठीच वादची वार्ता करतात. But CMमध्ये इंटरव्ह्यू जाऊन सोपेलो विषय. There is nothing in the issue. There was nothing. It is mountain out of a molehill. That's तसं काय जावना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. TCP कायद्याच्या कलम 16(ब) खाला जमनींचे केस टू केस झोन बदलपाच्या अर्जांचेर TCPन प्रक्रिया करूंक हायकोर्टाची हरकत ना. मात ह्या कलमाक आव्हान दिवपी याचिकांचो निकाल लागमेरेन सरकार अर्जांक फायनल अप्रुव्हल दिवंक शकचो ना म्हण कोर्टान स्पश्ट केला. कोर्टान केस 28 जानेराक दवरल्या. अंतरीम आदेशा प्रमाण आदल्या अप्रुव्हलाचो फुडार हे केशीच्या निकालाचेर. Now the court has given a fresh date because of difficulties today in hearing the matter. The court has given a fresh date of 28th of January. So at that date, hopefully, this issue will be resolved. This issue will be resolved not only for 16B, but also for many changes in ODPs that they are doing on the same ground and many other changes. Wherever they have been trying to change a particular plot, the zoning of a particular plot, that is where this petition is important. मजगती TCP कायद्याच्या कलम 16(b) खाला जमनीचे झोन बदलपाच्या अर्जाचेर प्रक्रिया करूंक दिवची म्हूण सरकारान मुद्दो घालो. आदल्या अंतरीम आदेशा प्रमाण पयलीं दिल्ले अप्रुव्हलाचो फुडार ह्या केशीच्या निकालाचेर थारतलो म्हूण कोर्टान स्पश्ट केल्लें. याचिकादारांनी ताका हरकत घेतिल्ली ना. The government has again informed the court that they will still not be granting any final approvals, but they have said that they will continue with the process of considering proposals. When your town planning is looking at an individual zone, it means that it is looking at the interests of a private party who wants a change made in his own interest. It doesn't mean that the change has got any public interest, because whatever public interest is there has been done at the time of preparation of regional plan or ODP, when the planning was done on the basis of public interest. So only implication is that government really has got no work to do. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
CAA आसूं वा काश्मीराचे आर्टिकल 370 काँग्रेसीन केल्ली चूक मोदी सरकारान सुदारल्या. काँग्रेसीचो आदलो खासदार आदलो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाची विधिकार दिसा आमदार खासदारां मुखार भुमिका. हे प्रश्न 70 वर्सां हुमकळटाले ते सुटल्यात. राष्ट्रीय प्रश्नांचेर संसदेत उपाय काडप आसता, रस्त्यार न्हय. आनी संसदेंतल्या कायद्यांक लोकांनी पाळो दिवप आसता. विधिमंडळ दिसा जॉनाचो काँग्रेसवाल्यांक सल्लो. These topics are not to be debated. The CAA is to be accepted by the people. 370, 35A is to be accepted by the people of this country because these are good laws. The mistake, though I belong to a particular political party, but I have my views as a citizen of this country. We made mistake for 70 years. And why we should continue with these mistakes? But if you go and make a study of what happened in Pakistan, as I just mentioned, I have my relation who has migrated to America and to Canada. 20,000 Christian population is sold to China as sex slaves. So naturally the population figure will not be balanced. So there are many flaws here. So I don't think it is anybody's business to convince us on 370 and 35A. It is there in the Constitution. Constitution has been amended. And it is not people across the border to dictate to us what we should do. What should we do about laws passed by our parliament? Any law passed by the parliament, whether the opposition oppose or not, it is to be accepted because these are the laws of the country. If I don't want to vote for a prime minister, if that prime minister is not of my party, but he is my prime minister, he is prime minister of India. I think this logic should be understood. सेरुला कोमुनदादीचे सबस्टिट्यूट कमिटी खातीर पोरू 3 मार्चाक जाल्ले वेंचणुकेक आव्हान दिवपी याचिकेचेर हायकोर्टान रिकॉर्ड केल्ले व्हिडिओची पिक्चर प्रिंट मागल्या. मतदाना खातीर 375 पात्र मतदार आसतना मतदाना वेळार खंय 375 परस मायज हात वयर सरिल्ले दिसतात. हे शिरगणतीचे कोफू जावन सोडोवंक पिक्चराची फ्रीज प्रिंट जाय. 15 जानेराक कोर्टा मुखार याचिकादारान हे प्रिंट फोटो दवरचे पडटले. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. इयर एंडाक गोंयांत येवन हांगा सरकारी मंत्री अधिकाऱ्यांक मामा करून सरकाराच्या कुस्तार मजा मारपी फेक मंत्र्यांच्या कर्मा फाटलो हेतू भायर सरता. युपीचो फेक मंत्री सुनील सिंग गोंयच्या सरकारी सर्कलांत कित्याक घुटमळटालो ताचो आदलो सहकार मंत्री प्रकाश वेळीपा कडच्यान अदमास आयला. 3-4 राज्यांनी मेळून तो सहकारी बसतान बसोवंक सोदतालो. तो खंय वेळीपाच्या आदर्श सोसायटीचो वेव्हार कसो कितें चलता तो पळोवंक सोदतालो. मंत्री अधिकाऱ्यांक मामा करून तांच्या खुस्तार सरकारी जावंय कसो मजा मारपी फेक मंत्री सुनील सिंग गोंयांत कसली कांडां करपाक सोदतालो ते पळयात. तो खंय आदलो सहकार मंत्री प्रकाश वेळीपाच्या आदर्श सोसायटीचे काम पळोवंक सोदतालो. कामकाजाची पद्दत शिकूंक सोदतालो. ह्या फटीच्या मंत्र्याची वेळीपा कडेन गाठभेट घालून दिवपी असिस्टंट रजिस्ट्रार Assistant Registrar Mr. Pankaj Marathe, he was introduced as a UP Cooperation Minister. Whether it was correct when any this government machinery is coming with, how you can say it is? He was accompanied by police personnel. He was accompanied by the assistant registrar, the official car. Where is the question? कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे काम कशें कितें चलता, उत्पादन कशें कितें काडटात ही मांडावळ तो शिकूंक सोदतालो. गोंय, हिमाचल, युपी आनी आनीक एका राज्यांत बसतान बसोवपाचे ताचे तकलेत आशिल्ले. की आमच्या आदर्श सोसायटीक विजीट करपाचें आसा UP कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर. सो इट इज आवर ड्युटी, बाउंडेड ड्युटी टू वेलकम. दाखयलें ताका इंट्रॅक्शन म्हणल्यार कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट ऑफ दी गोवा ते सगळें भोवला. नॉट ओन्ली UPच्या बाकी ते सांगलें UPक बोला विचार गुड प्रोड्यूस UP कॅन बी एक्सचेंज गोंयचे थंय व्हरपाचें. ट्रेनिंग करपाक सोदतालो. सध्याचो सहकार मंत्री गोविंद गावडेकूय ताणें मामा केलो. सरकारी गराड्यात फेक मंत्री जावन वावुरपाचे ह्या फेक मंत्र्याच्या धाडसाचो शॉक तितलेच अजापूय घडला ते खंय सगळ्यांक धडो. मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांनी कितले सादूर आसचे पडटात ताची देख. Whatever has happened, but it is a learning experience to all. Sir, असले learning experience होता? Learning experience means, see, you have to take ample care. आता अशें जावचें न्ही. इवन आतां फाल्यां आमचे हेतू सुद्दां आयले जाल्यार न्ही
Even if anybody send also, we will not entertain. We will check all in detail. Okay. Government हांव सुद्दां म्हणना अशें आतां अपॉयंट टू द ताणें कितें केलां वॉट वॉज द इंटेंशन तें कळना पण सगळे अलर्ट रावपाचे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पणजे कला अकादमीत दर वर्सा जाता त्या लोकोत्सवाक लागून थळाव्यांक पार्किंग आनी कोयराचो त्रास जाता म्हण महापालिके मेरेन कागाळ पावल्या. महापौर उदय मडकयकारान आयोजकांकडच्यान ह्या दोनूय गजालींचेर उत्तर मागलां. कला संस्कृती मंत्री म्हणटा सरकार खंय महापालिकेक गार्बेजीचो टॅक्स भरता. लोकोत्सव फक्त 10 दिसांचो, लोकांनी हरकत घेवची न्हय. पळय लोकोत्सवाक कितें जाला, लोकोत्सवाक जे लोकल रेजिडंट्स आसा गेल्या वर्सा पासून तेंची लोकांनी कंप्लेनी आसल्यो की जो निमाणो तो क्रावड जाता 2-4 दिसांक जावं एवरीडे क्रावड जाता पूण 4 दिसांक तो क्रावड आसा तो थंय लोक हाडटा गाडयो बायकी हाडटा लोकांच्या दारांनी उब्यो करतात. लोकांची दारां भायर म्हणजे लोकांक फाल्यां इमर्जन्सी सुद्दां कितें आसल्यार ते लोक जाणटे लोक रावता, सिनियर सिटीजन रावता, भायर सरूंक मेळना जावं कितें जावं डॉक्टराक सुद्दां व्हरतलो अशी कितें जावचें न्ही. केन्ना समज जालें केन्ना गेल्या वर्सा जालां एक एम्बुलन्स पावंक पयलीं 1 वरान पावल्या तेन्ना तेंच्यान सांगलें हे परमिशन दितना आमचें ऑब्जेक्शन आसतलें म्हणून हांवें ट्राय केली तांकां कांपाल परेड ग्रावंडार व्हरपाक पण कांपाल परेड ग्रावंडाचें 26 जानेवारीचें हें आसल्यार थंय तें मेळनालो. आमी ताका विचारपाक तुमी आतां 500 शॉपां स्टॉलां दिल्लीं लास्ट इयर आमी तुमी आतां 750 250 स्टॉलां वाडयलीं जाल्यार तुमी पार्किंग तुमी खंय दाखयल्या. पार्किंगाचो विशय जो आसा तो प्रत्येक लोकोत्सवाक हो विशय ताणून धरताय आनी खुबसो डिफिकल्ट आसा हेंवूय आमी मान्य करपाक जाय. पण दीस इयर दुसरी गोश्ट आमी वनू आमी एसीडीचो ग्रावंड घेतिल्लो आसात आनी वेर वी कॅन पार्क ऑलमोस्ट 700 कार्स इन दॅट ग्रावंड. 200 म्हणटा ते भायल्या हांकां स्टॉलां दिल्या ते लोक तुका आनी खंय रावना ते थंयच रावता हॉटेलान बी कांय रावना. ते सकाळ फुडें टॉयलेटीक वतले सकाळ फुडें ते 200चे तुमी एकूच धर तेंचे एक न्ही तेंचे 2 जाण आसता. हांव हिशोबाक हांवें धरूच धरले तांकां 400 लोक समज तुमी जाले सकाळ फुडें तेंचे टॉयलेटीक वचूंक जाय तांकां ते खंय करतले ते म्हणून आमी 15 टॉयलेट पावता का तुमी सांगा म्हाका. आणि गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळे बॉडीज ज्यो आसात त्यांच्यानी थोडे ऑब्जेक्शन आसात. काही सुद्दां एक आमी फक्त कचरो उचलपाचो काय कितें थोडेशे स्टेटमेंट आसात बट वी आर पेईंग अ टॅक्स टू दॅट. वी आर गिवींग अ त्यांचो जो ठरलेलो जो टॅक्स जो आसता किंवा जो त्यांची रेट जी आसता ती आमी पेड करतात. म्हणून म्हजे संबंध हे जे कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तांकां एक मागणी आसा कारण हो एक असो युनीक फेस्टिवल आसा जातूंतल्यान गोंयकारांक एक नांव गोंयकारांक एक पब्लिसिटी मेळटा आनी तुमच्यो काही गोश्टी समस्या ज्यो आसा इट इज नॉट अ फॉर एवर इट इज जस्ट फॉर अ 10 days. यू मस्ट बेर दॅट. चाळीसावें सम्राट संगीत संमेलन शुक्रार सावन सुरू. 10 ते 12 जानेराक हे संमेलन फोंड्या क्रांती मैदानार जातलें. महाराष्ट्र, जयपूर, भोपाळ, लखनौचे संगीताचे कलाकार संमेलनात वांटेकार जावपाचे आसात. आणि 40वें संमेलन म्हणून आमकां तर एक मोठें पयलें संमेलन जालें त्या पद्दतीन संमेलन करपाचें प्रयत्न चालू आसा सगळ्यांचो धांवपळ चालू आसा आनी हे सगळ्याक प्रसिद्धी जाली जाल्यार आमच्या संमेलनान लोक येतले आर्टिस्टूय आमचे एकदम बरे आसात. ह्या संमेलनाचे जर तुम्ही पळयत जाल्यार सगळे महाराष्ट्र आसा मागीर जयपूर आसा लखनौ आसा कलकत्ता आसा भोपाळ आसा गोवा आसा हे अशे वेगवेगळे स्टेटींतले आर्टिस्ट ह्या संमेलनांत आपली कला पेश करतात. भारतांतल्या संमेलना भितर पयल्या 3 भितर ह्या संमेलनांत आपलें स्थान पटकेलां आनी दवरलां ते 40 वर्सां. 40वें सम्राट संगीत संमेलन 10, 11, 12 हे 3 दीस फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आयोजीत केला. इनॉग्रेशन 10 तारखेक सांजे 6 वरांचेर आनी त्या दिसाचो कार्यक्रम धनंजय जोशी नांदेड हांचो व्होकल प्रोग्राम आसतलो. म्हापशेची फामाद बोडगिणीची जात्रा सुरू. बोडगिणीच्या बोडगेश्वराचो 85वो जत्रोत्सव. जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हण बोडगेश्वराक लोक मानतात. म्हापशेकाराचो तो राखणदार. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात. बोडगिणीची फेरी फामाद. बोडगिणीची बोडगेश्वराची जात्रा.
आमची जात्रा आहा आनी ही जात्रा 85 जात्रा 85 इयर्साची जात्रा ही आहा. तेन्ना ही जात्रेन भरपूर दिसान वर्सान वर्स लोक वाडत आसा आनी भावीक खूब देवळान येत आसा आनी हेजो उदारगत हेजे प्रोग्रेस हेजे सुदारणा देवाची किंवा देवस्थानाची सगळी सुदारणा भरपूर चालू केल्लेली आसा. जी आमची उत्सव मूर्ती आसता सकयल एक चांदीची पेट आनी प्रभाव ती आसली ती आमी चांदीची एक हांवें डोनेशन हाडलेलें आसा. त्याच बरोबर ह्या वर्साक एक आय मास जाय आसलो पार्किंग प्लेसीन तो उजवाड मातसो कमी पडटालो आनी नासलो काळो जातालो थंय एक आय मास आयज इनॉग्रेशन आयज केला ताजे लायट पेटयला तो एक आय मास घातला. तशेंच म्हापसा टू कलांगूट वयता त्या रस्त्याचेर एक आमचो महाद्वारका थंय आमी 4 आर्म्स लायट घातलेली आसा. जात्रेक हांवें 2 वर्सां जालीं प्लास्टीक फ्री केल्ली आहा आनी 2 वर्सां आमी प्लास्टीक फ्री करून खूब सक्सेसफूल जाले. आख्खे आमचे गोंयभर गाजले. हे वर्साक आमी चडांत चड प्रयत्न करून म्हाज्या वांगडा म्युन्सिपालिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटी रावन चेअरपर्सन रायन द्राखंदान चीफ ऑफिसर क्लॅन माधरन हांच्यांनी ऑथॉरिटी पर्सन हांच्यांनी सपोर्ट केला म्हणून हांव सक्सेसफूल जाता आनी ते सदांच म्हाका सपोर्ट करता. हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.